नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या 3 टायर बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। हडफड्या क्लबाकडे योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवन निष्काळजीपणान केल्ल्या पंचायतीच्या सचिवाक केलो बडतर्फ। सरपंचाकूय थारालो अपात्र, पंचायत संचालकाचो आदेश। बिरेस्तारा फातोडेर काणकोण 4 रस्त्यार मनोहर पर्रीकर बायपासाचेर जाला स्वय अपघातात। कर्नाटकाच्या 27 वर्साच्या तरणाट्याक आयले मरण, पुलीस करतात तपास। कळंगूट पर्बोवाडो वाठारात दोगांमदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात एका केअरटेकराक मरण। 2 केअरटेकरां मदलो वाद पावलो मारबडेचेर। कळंगूट पुलिशेन दुबाविताक घेतला ताब्यांत। गोयच्या आनी 5 नवे वस्तूक मेळ्ळा GI मानांकन। ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, मांगिलाल आनी मुसराद आंब्याक मेळ्ळा GI मानांकन। मुख्यमंत्र्याची माहिती। कोलवा दर्यादेगेर रापणेच्या सामानाक अचकीत लागलो उजो। ह्या घडणुकेंत नुस्तेकार सांतान फर्नांडीसाचे जाला लाखांनी लुकसाण। सरकारान करती मदत दिवची थकाय, नुस्तेकारांचे गाराणे। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर वेली म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत। वैजकी तपासणे उपरांत पुजाक दितले न्यायालयीन बंदखण, मेळ्ळ्या माहिती। आता खबरो विस्तारान। बिरेस्तारा फातोडेर काणकोण 4 रस्त्यार मनोहर पर्रीकर बायपासाचेर जाल्ल्या स्वय अपघातात कर्नाटकांतल्या येल्लापूरच्या निगप्पा बोवीवाडा ह्या 27 वर्साच्या पिरायेचेर तरणाट्याक मरण आयलें। ह्या तरणाट्याचो दुचाकी वयलो ताबो गेल्ल्यान हो अपघात घडला अशें मुखार आयला। पळयात। काणकोण 4 रस्ता हांगासरल्या मनोहर पर्रीकर हो नॅशनल हायवे रस्त्याचेर आमी आसात। सकाळच्या 6 वरांचेर येल्लापूर सावन येवपी एक तरणाटो जो मोटरसायकलीन येता आसतना ताजो तोल गेलो आनी डिवायडरा आपटलो। 27 वर्साचो तरणाटो हो जाग्यारच ताका मरण आयलें। ताचें नांव जावन आसा मेलरी नेगप्पा बोरीवाडा, जयंतीनगर, किरावाटी, उत्तर कन्नडा ह्या जाग्यावयलो भुरगो सकाळच्या 6 वरांचेर येतालो। पूण अचकीत न्हीद आयली काय आयली कळपाक मार्ग ना। पूण डिवायडराक ती मोटरसायकल इतले नेटान आपटली तो जवळ 30 मीटर ते 40 मीटर अंतराचेर वचून पडलो। हेल्मेट एक कडेन जाल्यार तो एक कडेन। सकाळच्या 6 वरांचेर 108 ताका काणकोण हॉस्पिटलांत व्हेलो, थंय ताका मरण आयले हें जाहीर केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरूप। कळंगूट पोर्बोवाडा वाठारात दोगांमदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणात एका केअरटेकराक मरण आयलें। ताचो खून जाला आसूं येत असो दुबाव आसा। श्रीपाद देपनाथ अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा। तो पोर्बोवाडो वाठारांतल्या एका बंगल्यात केअरटेकर म्हण आशिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तो आनी ताचो वांगडी आनी एका केअरटेकरा मदीं वाद जावन तांच्या मदीं मारबडे जाली। हातूंत श्रीपाद हाका मरण आयलें। या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालातल्या एका दुबाविताक ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। सध्या आमी आसात कळंगूट पर्बोवाडा हांगासर नव्या वर्साची नवी धक्कादायक अशी घटना घेवन आमी आयलात तुमच्या मुखार। सध्या आमी आसात हो स्पॉट फाटल्यान सिल्वेस्टर विला म्हणून ह्या विलाचें नांव जावन आसा पर्बोवाड्याचेर। आनी ह्याच विलाचो जो केअरटेकर आसलो श्रीपाद देपनाथ हाची खून जाल्याची माहिती आमकां सकाळी फुडें मेळ्ळी। जेन्ना आमी स्पॉटार पावले तेन्ना जे हांगासली नेबर्स ताचे आशिल्ले ताचे कडेन अशी माहिती मेळ्ळी की हो जो मनीस आसलो तो हांगा गेली कितलीशींच वर्सां जालो कामाक आसलो आनी ह्याच आनी एका मनशा कडून आपल्या बरोबर दवरलेलो। म्हटल्यार जी ह्या विलान कुत्रे आशिल्ले कितें आशिल्ले तांकां पोसपाक त्या मनशान ताका हाडून दवरलेलो। आनी काल जी 31ची रात आशिल्ली त्याच रातीक कितें तरी यांच्या दोगांय मदीं क्लॅशीस जाली, कितें झगडी जाली। त्या कारणा वयल्यान खंय तरी तांच्या मदीं मारहाण जाली आनी त्या मारहाणींतल्यान खंय तरी हो श्रीपाद देपनाथ आसा हाचो मर्डर जो आसा ती जालेल्याची संभावना आसा ही आमकां दिसून येता। जो सस्पेक्ट आसा ताका कळंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतलेलो आसा। तशेंच जी बॉडी आसा डेड बॉडी ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडें व्हेलेले आसा।
गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळां. ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, हिलारियो म्हणल्यारूच मांगीलाल आंबो आनी मुसराद आंब्याक हे GI मानांकन मेळ्ळां. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगे दितले तशेंच शेतकारांक सक्षम करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बुधवारा राती कडेन कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या रापणेच्या जाळ्याक व्हड उजो लागलो. ह्या उज्यात सांतान फर्नांडीस ह्या धन्याक लाखाची लुकसाण सोंसचें पडलां. सरकारान ह्या घडणुकेंत लक्ष दिवन आमकां कितें तरी मजत करची, रापणकाराचें सरकाराक गाराणें. पळयात. नव्या वर्साक पर्यटकांची दर्यादेगांचेर गर्दी पळोवपाक मेळटा. पर्यटकय नेटान फोग लावन नवे वर्स व्हडा उमेदीन मनयतात. पर्यटकांक लागूनच पर्यटन चलता, पूण ही पर्यटकांची मजा कोलवाचो रापणकार सांतान फेर्नांडीसाक म्हारग पडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. नव्या वर्साक पर्यटकांची बेतळबाटी दर्यादेगेर गर्दी आशिल्ली खंय. कांय पर्यटकांनी पेटयल्ल्या फोगाची किट्टी कुशीकच आशिल्ल्या रापणेच्या सामनात पडून सामनाचो लासून गोबर जालो. तशेंच लाखांनी लुकसाण जालें. सरकारान आमकां कितें तरी मजत करची आनी आमकां थाकाय दिवची, रापणकार सांतानांचें मागणें. राती 12:15 सुमार हिंगा एक फायर वर्क लायताले कोण भुरगे. ते फायर वर्का एक कीट येयली आनी झाडाची पळय मुगे सगळें झाड लासून गेलां, आख्खी रापण डिस्को. आनीक कांय चलो ना हिंगा, सगळें उंच पेडोन सगळें काबार. आनी 12:20 सुमार लायफ गार्डान तो उंच चोयलो आनी ते भायर धांवन येयले. आनी तेन्ना आमी धांवन येयले हिंगा हें जालें मू. थंयच्या गेल्यार मागीर रांपण सगळी लासून काबार जाली आनी रांपणी म्हाका सुमार 13 लाख सुमार म्हाका लॉस जालें. आतां मागोता हांव, आमगे बाब डॉमरोडूय आहा, आमगे प्रेसिडेंट आहा, तुगे भावूय आहा, कितें तरी म्हाका गोव्हर्मेंटान हे रांपणी लागून मुगे 13 लाख लॉस जाला. तेका लागून म्हाका कितें तरी दिश मू फिशरी डिपार्टमेंटानूय गोव्हर्मेंटाक उलयन म्हाका कितें तरी हें कोश मू हिंगा. हांव देव बरें कर म्हणटा. ना कोण यूज घातलो तो कांयच म्हाका खबर ना, पूण हिंग भुरगे आसलोले जाय जावं फायर वर्क आनी ते फायर वर्क लायताले न्ही ते भाशेन म्हाका कांय आयडिया ना. कित्याक आमी पयलीं आसलोले न्हू, लायफ गार्डान पयलीं आटी वचोन चोयले तेमी, तेय पयशे आसलेले तेंगे एस्टेटाचे वचोन चोयले ते. तातूंत तेंका कळ्ळें हिंग कितें तरी लासत म्हणून तेमी बेश्टी बॉड मान दिल्या सगळे धांवन येयले आनी आमी चोयले सगळे लासले आमगेले रापणांनी आनी कांय मेळना. म्हजी मागणी आहाय ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आख्खे फूल बिचीचेर फायर वर्क लायताय. आतां आमच्यो पातींचो व्हॅल्यू आनी रापणे म्हळ्यार 23 lakhs 30 lakhsचे पावताय व्हडल्यो व्हडल्यो पाती आहाय ती. आनी मेशीन आनी तें म्हळ्यार सारके तिसांचे तुका पडटाय थोड्यांक गेले, कित्याक एक एकल्या एक भाशेन मशीन आहाय आनी एक एकल्याचे एक भाशेन झाड आहाय. म्हणटा मुगे मागणें कितें, जे पडे ट्युरिस्ट येताय तेजे आमगेलो ट्युरिजम चलवता. पूण हांव कितें म्हणून सोदतां, आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान मातशें आमगेलें कितें लॉस जाता तेजे ट्युरिजम मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालची आनी आमचे हे सांतूबा कितें तरी हेल्प करचें. कित्याक हें लासोलां तें फकत ट्युरिस्टां लागून. आमी ट्युरिस्टांकूय कांय म्हणपाक जायना, ते येताय आमगे गोंयकारूय पोट भरताय आनी आमगे ट्युरिजमूय चलता. हांव तेजे कांय म्हणून सोदना, कित्याक मिस्टेक जाताच. पूण हांव कितें म्हणटा, मिनिस्टर आहाय तेमी ट्युरिजम मिनिस्टरानूय आनी तशें फिशरीचे हेय डिपार्टमेंटान ताका कितें तरी कन्सेशन हेजें दिवचें. कित्याक 13 लाख म्हळ्यार तेणें आतां न्यू करता जाल्यार सारके ब्रँड न्यू करता जाल्यार तेजे मायज पयशे पडटाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केली. ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पूजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयान बंदखण दितले अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
सरकार आणि पक्ष हे वेगळे असता. निवडून आयिल्लो प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचो न्ही म्हूण ताका कुशीक काडूं शकना. लोकशायेत वेचून आयिल्ल्या दर एका फुडाऱ्याक समान अधिकार असता अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत मोगो आनी भाजप दुस्मान आशिल्ले. आतां वेंचणुके उपरांत मोगो आमचे एलायन्स पार्टनर जाले आनी ताका मंत्रिमंडळांत सामील करून घेतले अशेंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघात अपक्ष उमेदवारान भाजपाच्या उमेदवाराक हारायले. हे विशीं दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. जेन्ना पळय कोण चिकून येता ताका हें तूं म्हजो न्ही तर तूं सायडीन राव अशें हांवें म्हणूंक शकना. कारण सरकार वेगळो आनी पक्षान आपले जे कोण उमेदवार आसा ते जिखून हाडपाचो सगळोच प्रयत्न करप आसता. ताजे नंतर जो कोण तो दुसरो जिखून आयला ताणें जर म्हटलें की आपल्याक ह्या सरकाराक पाठिंबो आसा किंवा आपली कामां जावपाक जाय म्हणून जर सरकारा कडेन जर ताणें जर प्रेजेंटेशन दिलें ताका निकालच दिवपाक जाय. हे हातूंत कांय अतिशयोक्ती ना. आतां जर उलयलें जाल्यार आमचे आतां फाटल्या वेळाचेर सुद्दां तुमी पळयलां आमी मोगो आनी आमी दोगी दुस्मान आशिल्ले म्हणजे इलेक्शनाक, पण जिखून येतकीर सरकाराक भितर तांचो पाठिंबो घेवन तांकां मंत्रिमंडळान केल्ले. कारण हो एक भाग आसता नंबर गेमाचो. कारण राज्य जर स्थिर असलें जाल्यार प्रगती पथाचेर वचपाक एक बरी वाट मेळटा आनी ऑपोजिशनाचें काम करप ना म्हणून कोणें सांगलां. म्हणजे हो प्रश्न तुमी विचारलो जाल्यार हांव उलटो प्रश्न विचारता म्हणजे तो ऑपोजिशन अशें तरी ताणें जर म्हटलें आपल्या म्हणजे तुका आमी तुजें कामूच करचें ना अशें म्हणूंक शकता. लोकशाये भितर तो जिखून आयला ताकाय तितलोच अधिकार आसा. परत जेन्ना पळय इलेक्शन जातलें तितले जो मात ताजे विरोध जाता जाल्यार विरोधच झगडटाले. संगीताच्या सांगातान पर्यटका सयत गोंयकारांनी 2026 वर्साक व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान नव्या वर्साक येवकार दिवपाक देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांनी गोंयांत गर्दी केली. लोकांनी 2025 वर्साक निरोप दीत नव्या वर्साची एकामेकाक परबीं दिली. पळयात नव्या वर्साच्या आगमनाची कांय खिणचित्रां. गोंय सरकारान अधिकृतपणान कुशावती हो राज्याचो तिसरो जिल्लो म्हूण जाहीर केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना ही म्हायती दिली. राज्याच्या प्रशासकीय उदरगतीच्या नजरेन हे म्हत्वाचें पावल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तिसऱ्या जिल्ल्याचो तिसरो झेडपी अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाची बेगीनूच निवड करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर करप म्हणजे तिसरी जिल्हा पंचायत जावप आणि तिसरी जिल्हा पंचायत जाली काय तिसरो जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षय बी थोड्या तेंपात केन्ना तरी जातलो हाजी बी सगळ्या जाणांक जाणीव आसा. त्या खातीर तिसरो जिल्हा पंचायत हाच्यान आमी नोटिफाय करता. तिसऱ्या जिल्हा पंचायत डिस्ट्रिक्टात आमी सांगे, केपें, काणकोण आणि धारबांदोडा हे 4 तालुका हे तिसऱ्या जिल्हा पंचायतीक येतले. तिसऱ्या जिल्हा पंचायती तिसरो जिल्लो त्या तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव आसतलें कुशावती डिस्ट्रिक्ट. आमी कुशावती ही गोंयांतली एन्शियंट म्हणजे आमी जाका म्हणटा जिओग्राफिकल हेरिटेज एंड कल्चरल आयडेंटिटी आसलेली न्हंय, तिका एक काळ असो आशिल्लो की ह्या कुशावती न्हंयतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आमी जे म्हणटा की इसवी 4 ह्या शतकात गोंय जेन्ना चालुक्य राजाच्या राजवटीत खूब मोठ्या प्रमाणात उदरगतीच्या पावलाचेर वयर आसतना गोंयांत सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात कल्चरल हेरिटेज आशिल्ली स्टेट आशिल्ली आणि तेद्या वेळार उस्मेगाळ रॉक कार्विंग हे आशिल्ले हे कुशावती नदीच्या काठाचेर आणि त्याच नदीच्या काठाचेर आज ग्लोबली हे कार्विंग रॉक कार्विंग पळोवपा खातीरय लोक येता. म्हणून कुशावती रिवर ही ह्या 4 तालुक्यांतल्यान फ्लो जाता म्हणून पुराय डिस्ट्रिक्टाक कवर करपी अशी कुशावती नदी आसा. आणि कुशावतीचें नांव दिता आसतना आमी एन्शियंट हेरिटेज हाज्या पुरतेंच आमी एन्शियंट हेरिटेज जपता आसतनाय बी आमी पळयता की हें नांव
हे गोंयच्या प्रत्येक म्हणजे साऊथ गोव्यातल्या ह्या 4 तालुक्यांतल्या लोकांक जर म्हणत जाल्यार कुशावती न्हंय ही सामकी लागची आसा, तांच्या तेंकोनची आसा आनी हे सगळें पळयता आसतना सिम्बलायजीस द लायव्हलीहुड्स एंड इकॉलॉजी, पर्यावरणाचें जतन करपा खातीर, न्हंयचें जतन करपा खातीर आनी इन फ्युचरिस्टीक आमचे पुराय नवो डिस्ट्रिक्ट हो आमी फोकस करता आसतना कुशावती ह्या नांवांतल्यान आमी गोंयचें कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन्स हे सगळे हाजेर डिपेंडंट आसतले. इन फ्युचर आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टंट आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो आनी हेरिटेज आसलेलो डिस्ट्रिक्ट आसतलो. हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हे स्पेशली कुशावती डिस्ट्रिक्ट पळोवपा खातीरच त्या डिस्ट्रिक्टांत लोक वतले. तिसऱ्या जिल्ह्याचे नाव कुशावती म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोशणा केली. हाका मोगोचे अध्यक्ष तशेंच सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकरान येवकार दिला. तिसरो जिल्लो जाल्ल्यान सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकरान सांगलें. राज्यात तिसरो जिल्लो स्थापन करपा विशीं मंगळारा सर्वपक्षीय आमदारांची बसका जाल्ली. काणकोण, धारबांदोडा, सांगे आनी केपें ह्या तालुक्यांचो आस्पाव ह्या जिल्ह्यात आसा. केपें ह्या जिल्ह्याचे मुख्यालय आसतलें. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याचें नाव कुशावती म्हूण घोशणा केली. केपेंच्यान व्हांवपी कुशावती न्हंये वयल्यान हें नांव दिलां. मजगतीं तिसरो जिल्लो करपाच्या निर्णयाक मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान येवकार दिलो. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें सपन पुराय जाल्ल्याचें दीपक ढवळीकरान सांगलें. जाल्यार आमदार गणेश गांवकरानूय हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आयकात तांचें म्हणणें. गोंयांत आतां तिसरो जिल्लो जाता ही एक बरी गोश्ट आसा आनी ह्या भाजपा मोग युतीच्या सरकारान ती जी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण केल्या. हो तिसरो जिल्लो जो धारबांदोड्या, केपें, काणकोण आनी सांगे अशे 4 तालुक्यांतले जे लोक आसा तांकां तेंची सोय वेवस्थीत जावची म्हणून हो जिल्लोची घोशणा काल मुख्यमंत्र्यान केल्या. त्या लोकांक काणकोणच्यान मुरगांव वचचें लागतालें, सांगेच्यान मुरगांव वचचें लागतालें. कलेक्टर ऑफिसार जाय आतां थंय जिल्ला वेगळे जातले, कलेक्टर वेगळो येतलो आनी खुबश्यो सोयी उपलब्ध जातल्यो लोकांक आनी ती गरज आशिल्ली. आमची कैलासवासी सर्गेस्त माझे आमदार रवी नायकाची मागणी आशिल्ली आनी त्यांचें स्वप्न पूर्ण जालें. तेन्ना ठरयलें न्ही आनी म्हाका दिसता तें घोशणा जाय समजा बँक ऑफ रिवर ऑफ कुशावती तेजे हेडक्वॉर्टर असल्या कारणान ते सजेस्ट केलें आसता. बाकीचे कांय चेंज दिसता. पूण केपें हेडक्वॉर्टर जर जाता जाल्यार तुमकां फिजिबल शे आसा. कांय प्रॉब्लेम ना. कितें जाता थोडे कडेन इडी मातशी तरी फाटीं फुडें करचेच पडटा. व्हडलें पयस ना तें. मडगांव वचपाचे पेक्षा आमचे केपें जर जालें जाल्यार सादारण 10-12 किलोमिटर लागीं आसा. कमी पडटा तुमकां. आनी लोकांचो कशें कितें आसा कारण जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाता सो कशा तरेन तुमकां फायदो जातलो तर. सगळें तुका सांगता म्हाजे अनुभव सांगता. जेन्ना तालुको जालो बारावो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बारावो तालुको जालो कितलो फायदो जालो तो लोकांक, कितलो वेळ वाचलो, कशा पद्दतीचो डेवलपमेंट जालो, बाकीचे सगळे जे पळय ज्यो ज्यो गोश्टी मेळपाक जाय त्यो वेळ त्याच प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट जातकीर तेजे पेक्षा बरें जातलें. आनी हांव स्वता तुमकां सांगता की एरिसा कितें आसा पळय न्ही ती अशे पद्दतीन डेवलप जातली आनी म्हाजो एक डिमांड आसलो मुख्यमंत्र्याक सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बर्ज दुर्घटना प्रकरणात प्रमाणपत्रां दितना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबित केले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच ह्या प्रकरणात संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्लो जाल्यार तांकांय कारणां दाखोवपी नोटीस जारी करून निलंबित करतले अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार स्पश्ट केलें. मजगतीं ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वैज्ञानीक अधिकारी चैतन्य साळगांवकर आनी कनिश्ठ अभियंते विजय कानसेकार हाका निलंबित केल्या अशी माहिती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या. ऑफिसर्स फ्रॉम द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज सस्पेंडेड. ताज्या उपरांत जवळपास आमच्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा आनी जाका कन्सर्न ऑफिसर्स आशिल्लो
तांकां हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी सांगलां की कन्सर्न ऑफिसराक तांच्यांनी शो कॉज इश्यू करून तांच्यांनी ताजेर एक्सप्लेनेशन हें घेवप गरजेचें आसा आनी इफ इन केस एनी वन इज फॉल्टी जाल्यार ताकाय सस्पेंड करपा खातीर मागीर फुडें पळोवचें ना म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे जे कन्सर्न्स आसात इन्क्लुडींग फायरा पासून ते पे पर्यंत सगळे ह्या सगळ्या जाणांक तांच्या एक्सायजाचो सुद्दां इन्क्लुडींग हे तांकां शो कॉज इश्यू जातली आनी तांणी जर ती मिस्टेक केल्या जाल्यार तेय सस्पेंड जातले हें सगळें करता आसतना मेन फॉल्ट आशिल्ली तो जो ओनर आसा तांच्यांनी जी फॉर्ज डॉक्युमेंट केला वेगवेगळे ताजेरूय बी जे सरकाराच्या कमिटीत बोर्ड दवरला आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स इन्क्लुडींग द हेल्थ सर्टिफिकेट तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ली आसा पोलीस सर्टिफिकेशन तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ल्या तेंच्यांनी पयलें फक्त एक परमिशन्स घेवन म्हणजे वॉट एवर दॅट सरपंच आनी सेक्रेटरी कोण आहा पळय तेंच्यांनी एका परमिशनाचेर ट्रेन बाकीचे सगळे मेळयला पळय त्याची डिटेलान सुरू आसा बट एक सुद्दां मनीस हातूंतल्यान सुटचो ना कोण जो फॉल्टी आसा ताका ज्या सेक्शनाच्या अंडर ताका बूक करपाक जाय त्या सेक्शनाच्या अंडर बूकूय जातलो अंडर द CC कंडक्ट रूल त्याच्या अंडर जाका कोणाक पनिशमेंट जावपाक जाय ती CC कंडक्ट रुलाच्या अंतर्गतूय बी ताजेर पनिशमेंट जातली आनी हाजो डिटेलान त्या तुमकां एक रिपोर्टाची हे दिवपाक जाय तेजे क्लिम्सीस रेडी केल्या थोडेशे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान येवपाचें उरलेलें डिटेलान आयलो काय ना आयज सांजे पर्यंत तेजी कॉपी जी आसा ती तुमकां सगळ्या जाणांक प्रेसाक धाडून गोंयांत नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा सावन जीवघेणो अपघात दुबावीत खून आनी आतां कोलवा चोरयेची घडणूक तडार आयला बिरेस्तारा फांतोडेर केरळच्या पर्यटक एका हॉटेलांत आपल्याच कुडीत न्हिदिल्ले आसतना चोर रुमांत रिगून 3 लाखाच्या मोबायल फोनाचेर हात साफ करून पळ काडलो पळयात न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करने के लिए बुक करके इधर आया पैकेज बुक करके और जिम्मी स्पॉट है ना करवाड़ उधर बुक करके 4 डेज का बुकिंग पैकेज है 5 दिन हमारा क्या है ना आज मॉर्निंग 5:42 को हमारा 4 बंदा का नया फोन चोरी हुआ इन्होंने उसका CCTV फुटेज में पक्का वो चोरी हुआ बंदा का चोरी वाला बंदा का चेहरा अच्छा तरह देखता है लेकिन हम लोग पुलिस इधर का पुलिस स्टेशन में आएगा अभी तक FIR नहीं मिलता है 10 बजे में आया था अभी तो सारा कितना बजे आएगा 12 आ गया था अभी तक कोई कुछ नहीं मिलता है ये तो पता नहीं था इतना बुरा है गोवा करके पता नहीं था हमारा तो हम तो केरला वाला है उधर तो पुलिस वाला तो कितना विथिन 1 आवर इन आवर पुलिस वाला पकड़ेगा सबको फोन तो हमारा रूम के अंदर सोने के टाइम वो चोरी करके ले गया कौन सा ब्रांड का फोन नया फोन था आईफोन था दो आईफोन था एक सैमसंग गैलेक्सी का फोन था एक रेडमी का टॉप वाला फोन था सारे 3 लाख का आसपास फोन था हम लोगों का तो हम लोग ऐसा इधर रुकता है अभी तो ये लोग बोल रहा है 3 बजे में आने के लिए बोल रहा है FIR 3 बजे में लीव करके बोल रहा है वो क्या करेगा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत आपल्याचेर केल्ले क्रॉस वोटिंग आरोप पुराय फटीचे आसात अशें आपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी आंतोनियो फर्नांडीस सांगता आपल्या पक्षान आपल्याक भाजपाक विरोध करून काँग्रेसीच्या उमेदवाराक तेंको दिवपाचो निर्देश दिल्लो ते प्रमाण आपूण काँग्रेसीक मतदान केलां म्हण आंतोनियो फर्नांडीस सांगता मजगती काँग्रेसीचो सावियो डिसिल्वान आपल्याचेर आरोप जाल्ल्यान नाराजी उक्तायला मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षाक 16 मतां मेळिल्ल्यान 1 मत विरोधी पक्षांतल्यान मेळिल्ल्याचे कोंफुसांव निर्माण जाले ज्या पळय म्हणजे एलिगेशन तेमी घातलां तें सगळें फॉल्स एलिगेशन जेन्ना आमच्या पार्टीचो म्हाका डिक्टेट येयलो तेन्ना पार्टीन म्हाका सांगलें तुमी आमी BJPक ओपोज करीत येयलेले आसात सो आतां फुडें तुवें ओपोज करचो आनी काँग्रेसाक वोट मारचो दोरी काँग्रेसाचे कोणूच तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे आमच्या थंय येवंक नात वो फोनूय करूंक ना सो हांव हेजे एज पर द हे शेड्यूल हांव हॉलान गेलो हेज्या मिटिंगेच्या हॉलान गेलो आनी